येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळाचे हेडलाईन्स. गोंयांत आयएमडीन 15 मे मेरेन जारी केला येल्लो अलर्ट. ह्या वेळार वादळी वाऱ्याची दिल्या शिटकावणी. कामुले भरवन वाड्यार मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी केलो खर विरोध. पंच वांगड्यांक विश्वासात घेवंक नासतना ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. गोंयांत चडशा वाठारांनी पावसा पयलींची कामां अजून मेरेन आसा हुमकळत. मांद्रे मदलामाज वाठारांत रस्त्यार व्हडले आंब्याचे झाड कोसळ्ळे गाडयांचेर. हे घडणुकेंत एका पर्यटकाक आयले मरण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कामुर्ले भरवन वाड्यार मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. पंच वांगड्यांक विश्वासात घेवंक नासतना ह्या प्रकल्पाक परवानगी दिल्या. हाका लागून थळाव्यांनी पंचा सयत ह्या प्रकल्पाक विरोध केलो. लोकांक पळय कशें आहा तुम्ही येवन भोवन पळयात. तुम्ही येवन गांवांत भोवन पळयात. पळयला कोणाक तरी वळख घालयता तेका चवकशी करता. तुका 15 दिसांनी मिटींग घेवं जाताली. तुम्ही ऑपरेशन केलेला म्हणून ते मिटींग बरोवचे पयलीं काडली आनी आतां तूं तेच हें करना. आतां तूं आमच्या खातीर करूं शकना, गांवांतल्या खातीर करूं शकना. तुमकां जाय ना, तुमकां जाय जाल्यार 8 दिसांनी मिटींग घेवपाक जाता. आनी आमकां जाय जाल्यार लोकांक जाय जाल्यार 8 दिसां भितर ना. हे कोणीच घे. थळाव्या वड पंच वांगड्याक तशेंच थळाव्यांक विश्वासान घेनासतना कामुर्ली वाठारांत मेगा प्रकल्प येता. तातूंत 8 विला तशेंच 8 स्विमींग पूल आसात. थळाव्यांचो हाका खर विरोध आसा. वाठारांत उदकाची तशेंच कोयराची लायटीची समस्या गंभीर आसा. अशें आसतना ह्या गांवांत असले प्रकल्प नाकात. ह्या प्रकल्पाक विरोध करीत थळावे पंच वांगड्या सयत पंचायतींत पावले. आमचे पंचायतींतल्यान हांगासर प्रोजेक्ट येता तो पास केल्लो आसा. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता वयर डोंगरार. आनी पयलीं मेन म्हटल्यार आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. उदक आमकां तो दिसभर येत ना. गार्बेजीचो प्रॉब्लेम आसा, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. हो रस्तो पळय तुमी पळोवंक शकता. हो रस्तो 100 मिटर सुद्दां ना. आनी हांगासर 8 विलां आनी 8 स्विमींग पूल येतले. आनी 8 स्विमींग पूल येत जाल्यार ना आनी आमकां उदका आनी त्रास जातले. कळ्ळें न्हू. सो आमी आमचो वाडो आसा पळय सगळे आमी एकठांय जाल्या आनी आमी हो प्रोजेक्ट फुडें हाडपाक दिवची ना. आमकां नाका आनी कोणाकूय नाका. लास्ट फोर्टनायट मिटींग जाली न्हू. फोर्टनायट मिटींग जाली 6 तारखेक. 6 तारखेक तेंच्यांनी एक रेजोल्युशन पास करून घेतले की सगळ्यांनी मेजॉरिटीन सायनी मारले की हांगा 8 विला विथ 8 स्विमींग पूल येतले म्हणून हे फाटल्या जाग्याचेर. सो ते आमच्या वाड्या आमकां नाका ते. आनी सेकंड थिंग म्हणटा ते हांवें इमिजिएटली लेटर केलें हांकां 7 तारखेक. ओके. सो सरपंचा कडेन मिटींग दवरा म्हणून. तो हेणी म्हाका रिप्लाय दिलो. सेक्रेटरीन रिप्लाय दिलो की हे अमके डेटीचेर आपूण आसचो ना म्हणून. सो अमकी डेट दिता ते डेटीक यो म्हणून. सो आमी आयज गेले थंयसर विचारपाक. तर सरपंच थंयसर ना. ही दुर्दैवाची गजाल म्हणटा ती. कित्याक सांग, हो प्रसंग आमचेर येवपाचो आहा फुडें. हे दिल्लीकारांक हांगर हाडून भरले न्हू नाल्यार एक पांय म्हणटा तो हात घालपाक दिलो न्हू नाल्यार फुडें फाल्यां सकाळी पांय घालतले हे. सो पयलींच आमकां प्रॉब्लेम आहा लायटीचे आहा, गार्बेजीचो इश्यू आहा हांगासर. ओके. वॉटर कनेक्शन उदकाचे आहा. सगळे हांगा प्रॉब्लेम पयलीं फेस जाता. आनी 8 स्विमींग पूल आसल्या कारणान ते सगळे उदीक तांकां डायवर्ट करतले हे. सो आमकां हे आख्खे आमच्या वाड्याच्या लोकांक न्हू हे आमकां प्रोजेक्ट नाका हो. तुमकां कॉन्फिडन्सान बीन घेतलेले? ना ना. आमच्या वयर हांगासर आतां विला आनी कितें स्विमींग पूल जाता म्हणून आमी आयज पंचायतीन गेल्ली. तर त्या पंचायतीन आमकां सारकें हें करूंक ना, घेवंक ना. तो आसा तो भियालो आनी सरपंच काय येना म्हणटकूच आमी तर हांगासर विला आनी हें जाली आनी आदी ऑलरेडी आमकां उदीक भरता. आनी जर ते हें जालें तर आमी वयर शातेरीक वयता ते येता उदक हेचे भरले काय हे येतले उदीक आनी आमी बुडून मरतले. तेंचे काय जावचे ना.
ही पंचायत जी आहा ती कांयच रिस्क घेयना. माझ्या खाल्या तळी असा त्यांना कितकेदा दिले रिस्क आणि ते कुसलेले उदीक हांव घेता तर कोणच घेयना. तो सरपंच तर येयना. ते सरपंच कितें केला तर तुम्ही आमचे वाड्यार प्रोजेक्ट येता तो आमकां नाका. कित्याक जाल्यार आमकां सगळें ते उदक भरता आनी सगळे हांगा हे दोंगर वयर मातसो दोंगर आहा, सगळ्या चर्च आहा सायडीक, तेका लागून सगळ्यांक त्रास जातले आनी हे जातले आमकां. दोंगर हे ना, रस्तो पासून ना, उदक ना, सारखें येना टायमींग. रातचे उदक येता, रातचे लोक जागे रावन भरतात. पंचायत आहा न्हू ती मेजॉरिटीन जाय तशें रोड नासतना 6 मीटर रोड हे नासतना पास करून घेतात, कोणाकूच खबर नासता. हांगा स्लोप सायनी स्लोप मारतात आसल्या आनी कारणान न्हू स्लोप सगळे आसल्या. उदीक स्लोप आहा तेका लागून सगळें उदक घरांनी वयता सगळ्या. आनी हे आता तेंचे उदक आमकां सगळ्यांक आमकां त्रास जातले उदक घेवन. फुडें भुरग्यांक सगळ्यांक त्रास. आमच्यो बांयो आहा ते खारें उदक भरता भितर, बांयो सुद्दां आमकां मेळना. एक पंच मेंबराक ते तुमी कॉन्फिडन्सान घेवं जाय न्हू. त्या खाली स्टेशन काडटा जो पर्यंत सरपंच येयना, सेक्रेटरी येयना, कळना न्हू. तो स्लोप आसा तो दिसता तुमकां. हांगा रस्तो ना, मेन म्हणल्यार आमकां इन्स्पेक्शनूय जावं ना. ना. काडपाक तयार ना तो. पयलीं सातेरी कडेन जशे 4 व्हिले येयले पळय ते व्हिडिओ सुद्दां लेटर केले जाल्यार रिप्लाय सेक्रेटरी दिवपाक तयार ना म्हाका. आता ऐकात पंचायतीच्या सचिवान कितें जाप दिल्या ती. बॉडी ना पळय तो पास केल्ले आहा पूण आजून पसून हांवें ताका लायसन्स इश्यू करना आनी ती फायल म्हाजे कडेन आहा आनी ती हांवें आजून हें करूं म्हणटकीर हांव आतां एज पर तुमचे आतां लोक येयले पळय त्या प्रमाणे हांव ती मिटींग परत प्लेस करूंक सोदतां आनी फुडें डिसिजन घेता एज पर बॉडी डिसिजन हांव घेतलो. एक्झॅक्ट प्रोजेक्ट कितें म्हणून येता? एक बिलां येता थोडी म्हणजे 8 बिलां आसतली. 8, ओके. एज पर फायल 8 बिलां आसतली. सो तुमी मिटिंगेक डिस्कस करतले? करता कित्याक ह्या लोकांचे प्रपोजल हे येयले न्हू म्हणजे सजेशन्स येयले जावं कंप्लेन्स येयले त्या प्रमाणे हांव फुडें घेतलो. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत चडशा वाठारांनी पावसा पयलींची कामां अजून मेरेन जाल्ली दिसना. पोरूच्या पावसाक डिझास्टर मॅनेजमेंटाची कामां लोकांनी पळयली, पूण अंदूय तीच गत जावपाचो भंय लोकांनी उक्तायला. मांद्रे मदलामाज वाठारांत रस्त्यार व्हडले आंब्याचे झाड गाडयांचेर कोसळ्ळे. हे घडणुकेंत एका पर्यटकाक मरण आयला. पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट. आता जो मदला मास मांद्रे हांगासर व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो आसा की जे व्हडले आंब्याचे एक झाड रस्त्यार पडलेले आसा. आता तुमकां खबरच आसतली की गोवा 365 हेच्या पयलीं सांगलेले की हे जे आंब्याचे झाड आसा ते खूप डेंजर आसा आणि हे केन्ना तरी पडटले कारण ते कोसमेल्ले झाड आसलेले आणि केन्ना तरी पडटले म्हणून हांवें सांगलेलेच. आपण त्या कडेन 3 वर्सां फाटली कोणेच पळोवंक ना आणि तेका लागून हो जो आज इन्सिडेंट जाल्लो आसा एकट्याचो जीव गेल्लो आसा. हे कितें आसा पळय हे दाखोवन दिले आसतना सुद्दां कोण तेचेर उपाय योजना करिना, खंयचीच ऑथॉरिटी थंय येयना आणि कोणूच कितें एक्शन घेयना आणि तेका लागून हे अशे जीव वयता. जीव गेल्या उपरांत मात्र सगळो लोक धांवता न्हय. मदलामास म्हणजे हो एक बाजार पॉयंट असल्या कारणान जर सकाळी दनपारा बी जाल्लो जाल्यार व्हडली आनी ट्रेजेडी जावं शकतली आसलेली. कारण आज एक जीव गेला. अशी कितलीशी झाडां आसा, ही झाडां खरी उडोवपाची गरज आसा आणि जर ही झाडां जर उडोवंक ना जाल्यार हे अशेच प्रॉब्लेम जायत रावतले.
गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. भारत आणि पाकिस्तान हांचे मदीं सतत संघर्श सुरू आशिल्ल्या पयल्या राती उपरांत भारतीय सशस्त्र दळान आयज प्रसार माध्यमां कडेन उलोवणी केली. संयुक्त पत्रकार परिशदेंत लष्करी कारवाय महासंचालकांनी भारतान पाकिस्तानी ड्रोन आणि मिसायल प्रभावीपणान कशी आडायली हाचेर सविस्तर पुरावे दिले. प्रसार माध्यमाकडेन उलयतना भारताची लक्षित कारवाय दहशतवादी शिबिरापुरती मर्यादित असून लेगीत भारतीय सशस्त्र दळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानाच्या वाडविशीं खंत उक्तायली. पाकिस्तानान भारतीय हवाई हद्द मोडपाचो दरेक यत्न निष्क्रिय केल्ल्याचे श्रेय तांणी भारताच्या आधुनिक हवाई संरक्षण यंत्रणेक दिले. कितें सांगला ते ऐकात. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorist, which compelled us to respond in kind. This brings me to the point, how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the Indian Armed Forces, which includes the assets of the Indian Army, the Indian Navy, in addition to the primary air defense assets of the Indian Air Force. As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems. From point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System of the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the Osa AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने
विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। There has been absolute synergy between the three services. Not only have we in this endeavor been fully supported by our government, departments and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. गोवा 365 खातीर सुभाशिश गोवेकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पावस लागीं पाविल्ल्यान पुराय गोंयांत थळाव्या अधिकाऱ्यांक पावसा पयलींची तयारी पुराय करपाचे निर्देश दिल्यात. तातूंत गटरां निवळ करप आनी गटरां वेवस्थीत सुदारप हांचो आस्पाव आसा. पूण जायत्या वाठारांनी अजून ही कामां सुरू जावंक ना. पळोवया कुर्टी खांडेपार पंचायती वतीन पावसा पयलींची कामाची म्हायती. कुर्टी खांडेपारा पावसा पयलींची कामां अजून सुरू जावंक ना. कामगाराच्या उणावाक लागून कळाव जाला. पूण येता त्या दिसांनी काम सुरू जावपाचो अदमास सरपंचान उक्तायला. सद्याक आज 12 तारीख आणि मान्सून लागीं पावला. अशें दिसता की तुमचे म्हणजे कुट्टी पंचायतीक एकूय काम जाल्लें अशें दिसना आनी सगळी गटर बी सगळे ओपन आसा. हाजेर काम केन्ना जातलें आनी केन्ना हें जातलें अशें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलेलें आसा आनी व्हेरी सून रोखडेंच आमी काम स्टार्ट केलें. प्रत्येक वॉर्ड मेंबराक आमी इंस्ट्रक्शन दिल्लें आसा कितें जाता तितले बेगीन ते गटर क्लीन करपाचें म्हणून. कित्याक पावस बेगीन पावत आयला, पावसाचे दिसूय येता, जाता तितलो मॅक्सिमम आमी कवर करतले. म्हणजे विदीन 15 days आमी हें काम कंप्लीट करपाचें आसा. जातलें अशें दिसता तुमकां तशें? आमी ट्राय करता पण मेन म्हणजे लेबर आसपाक जाय. लेबर इतलो वाडला, लेबर मेळना एक्चुअली. लेबराक लागून रखडला हें. लेबर सगळे घरा गेला न्ही. आमी हे जे आसा पळय तो नॉर्थ इस्टाचोच लेबर जो काम करता पण गटर क्लिनींग, आनी ते सध्या तांकां खंय तरी सुटयेर गेला ते आनी आत्तां खंय 8 तारखेच्यान येवपाक स्टार्ट जालें तांचे गोंयांत येवपाक. म्हणटकूच ते येना बरोबर आमी काम स्टार्ट करपाचें प्रोग्राम आसा आमचो. सध्या लेबर कॉस्टूय आतां वाडलेलो आसा. कॉस्ट भरपूर वाडला. ते आनी सांगपाचें ना. 1200 ते 1500 अशे रेट सांगता एका दिसाक ते. तशेंच ह्या वर्सा नवे गटार बांदचे नात अशेंय गांवच्या सरपंचान स्पश्ट केले. सांड उदकाची विलेवाट लावपा खातीर उदकाच्या गटराचो अयोग वापर करता अशी माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पंचायत संचालनालयाच्या निर्देशा प्रमाण हो निर्णय घेतला. गटर बीन आतां नवीन आमी करपाचें ना अशें गव्हर्मेंटान हें केलां. कितें नवीन गटर करपाचें ना. कित्याक ते लोक सिवेज सगळे गटरांत सोडटा. त्या खातीर ते गटर नाका म्हणटात. बेश्टेच उदक अशें उदक वचपाचें. मान्सून ऑलरेडी गटर आसा पळय ते नवीन आनी करपाचें ना. त्या खातीर तेंच्यांनी हें काडलां कितें गटर आनी नवीन करपाचें ना. तुमचें काम जातलें अशें तुमकां? हय शुअर आमी करतले. जाता तितले बेगीन करतले. कित्याक प्रत्येक मेंबर एक्सपिरियन्स आसा न्ही. आतां ऑलरेडी आमकां 2.5 वर्सां जाल्लीं आसा. 2 पावसाळे जाल्ले आसा आनी आमकां खबर आसा आमचे टार्गेट कशें कंप्लीट करपाचें. मेन गटरान चडशे लोक सिवेज सोडटात. इवन बाथरुमाचें उदक सोडटात मॅक्झिमम. हय. मागीर ताका ताच्या केलें तरी तूं हेल्थाच्या लोकांक गेलो काय ना तितलो पर्यंत बंद आसता ते. परत 2 दिसांनी ते परत चालू करता. आतां तूं प्रिकॉशन कितें करतले?
प्रिकॉशन म्हणजे आमी ऑलरेडी 2 कडेन उदक कट केल्लें, म्हणजे तांकां सांगपाक बाबा अशें न्ही, हें उदक सोडप न्ही म्हणून तांकां एक फायन म्हणून तांचें उदक कट केल्लें, वॉटर सप्लाय कट केलो आनी मागीर तांच्यांनी करना बरोबर आमी रिस्ट्रिक्ट केलें. मजगती फोंडेच्या शेजारच्या वाठारांत नगरसेवक शौनक बोरकारान आपल्या म्हालातले मॉन्सून संबंधित प्रकल्प लागीं सोंपल्यात अशें सांगले. हातूंत 18 लाखाची नवी गटरा व्यवस्था बांदपाचो आस्पाव आसा. तुमच्या वाड्यान कितें कितें काम जालें सद्याक मान्सून प्रिपरेशन? मान्सून एक्चुअली जुनान येता हें सगळ्यांक खबर आसा. त्या खातीर लास्ट गेले 2 वर्सान आमचे जे म्युनिसिपल एरियेचे म्हाज्या वॉर्डान स्पेशली आमी मान्सूना खातीर रावना. वॉर्ड नंबर पयलींच एक 3-4 म्हयने पयलीं आमी मान्सून प्रिपेअरनेस हें चालू करता. वॉर्ड नंबर कितलो? वॉर्ड नंबर 6 म्हजो. तर तातूंत भितर आमी कितें केलां, प्रत्येक जे गटर्स आसा ते गटर्स सगळे ओपन करून तातूंतल्यान जी डिसिल्टिंग करून सगळे तांचे परत रिपेक करून आमचे तयारी ऑलमोस्ट 90% जे आमचे गटर्स आसा ते केल्ले आसा फूल. तशेंच गटर सोडून ताजे भायर आमचे जे डेंजरस ट्रीज आसा ज्यो आमी म्हणटा की कोणाचेर पडपाक शकता, चड वारें येता आनी आमची हिली एरिया असल्या कारणान तातूंत भितर चड डेंजरस आसा. तर ताज्यो आमी सगळे ट्रिमींग केल्लें आसा. वार्षिक प्रमाणे आमी अंदूय ताजें केल्लें आसा ट्रिमींग. आनी हेन्सफोर्थ एक 2-3 झाडां उरलीं जें ट्रिमींग करपाचें आसा ताजें ऑलरेडी नेक्स्ट विकाक प्लॅन केल्लें आसा. आनी एज अ म्युनिसिपालिटी म्हणून आमी सगळे जे एरियेन म्हजे एरियेन जितली मन्सूना रिलेटेड जी कामां आसा ती ऑलमोस्ट जाल्लीं आसा. 1-2 टेंडरिंगूय जाल्ली आसा. गटराचे एक 18 लाखाचें एक गटर बांदपाचें प्लस ताजें स्लॅबी घालपाचें हें आमचें जाल्लें आसा. टेंडरिंग जाल्लें आसा. ऑलमोस्ट एक फुडल्या एका दिसांनी काम चालू जातलें. ताजे भायर बाकीचे एरियेन जो डेव्हलपमेंटल वर्क आसा तोय आमी कंप्लीट केल्ले आसा, कारण मान्सून येवपाच्या कारणान लोकांक त्रास जावपा जायना ड्युरींग द मान्सून. ताजे खातीर सगळें प्रिपरेशन केल्लें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, सुभाशीश गोवेकार आनी मुझेफ शेख. मॉन्सून अजून गोंयांत सावन कांय दीस पयस आसूं येता, पूण राज्यांत अजूनय अस्थिर हवामान आसा. IMDन 15 मे मेरेन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट दिवन ह्या वेळार वादळी वाऱ्याची शिटकावणी दिल्या. गोंयांत 16 तारखेमेरेन पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सांजवेळा गडगड आनी वादळी वाऱ्याची शक्यताय आसा. तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. 15 तारखेमेरेन गोंया खातीर येल्लो अलर्ट. गडगडाचो पावस आनी खर वारे. मंगळार उष्ण, सांजवेळा पावस पडपाची शक्यताय. तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. चड आर्द्रता कायम. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.